भाजप सरकार फकत नव्या पिळगेक काम दिवपाचें आश्वासन दिता, मात कोणाचेंच काम करिना असो आरोप काँग्रेस फुडाऱ्यांनी केलो। काँग्रेसची मांद्रे उमेदवारी कोणाकूय मेळूं त्या उमेदवाराक आमी वेंचून हाडटले असो निश्चय काँग्रेसीन केला। येऊन येणार कोण? येऊन येणार कोण? काँग्रेस जिंदाबाद काँग्रेस पक्षाचा। काँग्रेस सरकार आमच्या गोव्यात स्थापन जातले अशी खात्री आसा। हांव सगळ्यांक सुयेश चिंतिता आणि जशें आमच्या नारायणान सांगलें तशें त्या प्रमाणे काँग्रेस जो उमेदवार दीत त्या उमेदवाराक सगळे आमी एकजुटीन सपोर्ट करून निवडून हाडुया अशी एक निश्चय आजच्या ठिकाणी ह्या पवित्र स्थानी करूया। गव्हर्नरान दाखोवंक ना आनी थंयच्यान पुलिसांची जी दमदाटी असली जो बळ असलेले त्याच्या वयल्यान धांवडोवपाचो प्रयत्न केलो, पण जनतेची जी शक्ती आसा, काँग्रेसची जी शक्ती आसा ती अचाड आणि अफाट आसा। बीजेपीची शासन नाका आणि सरकार कसले, हे बीजेपीची सरकार आसा। काँग्रेसचे आमदार घेवन विकते घेवन हेंच्यांनी सरकार केल्ले आसा। हे बीजेपीची सरकार न्ही, नैतीक मार्ग हेंका दिसूंक ना, अनैतीक मार्गान तयार जाल्ले सरकार आसा आणि हेंच्यो सगळ्यो गोष्टीच अनैतीक चल्लेले आसात आणि ह्या अनैतिकचे जी आसा अनैतिकता त्याच्या बुनियादीचेर हे सरकार आता टिकपाचे ना।